फोंडें तालुको अंत्रुज म्हाल म्हूण गोंयभर फामाद. अंत्रुज गोंयची संस्कृतीक राजधानी. ह्या अंत्रुज म्हालांत कितल्योश्योच गजाली ना. फोंडेंचे मुखेल सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत धड सुविधा नात. कोयर एकठांय करपाची वेवस्था ना. शारांत भुरग्यां खातीर एक सारको ग्रावंड ना. सिवरेजीचें काम अर्दुकुटें. प्रुडंटाच्या खबरामाळेंत फोंडेंचे मतदार राजाचो लोकनामो. मेन मुद्दो आसा म्हजो आयडी हॉस्पिटलाचो. वो सगळ्यांक लागता, फ्रॉम द गरिबां पासून वयर पर्यंत. तर तातूंत ज्यो फॅसिलिटीज जाय आशिल्ल्यो त्यो थंय हाडपाक ते कमी पडले. मेन म्हटल्यार ऑर्थोपेडीक डॉक्टर थंय ना, सिटी स्कॅन ना. बारीक बारीक कामाक डायरेक्ट बांबोळे आमकां ते रिकमेंड करता, डायरेक्ट GMC. आनी पर्याय ना तांचे कडेन. ते येदें व्हडलें हॉस्पिटल बांदलां, ताचेर कितें तरी एक जावपाक जाय आशिल्लें, प्लॅनिंग जावं आशिल्लें. गरिबांक थंय फायदो मेळपाक जाय आशिल्लो. ज्यो टॅबलेट्स आसा त्यो थंय मेळनात. ते डायरेक्ट भायल्यान बरोवन घेता. एक्सरे आसता जावं ब्लड रिपोर्ट्स आसता, चडशे ब्लड रिपोर्ट्स थंय जायना. हांव स्वता काल सुद्दां आशिल्लो पण जायना. ते म्हणटा भायर करून घे. हें कित्याक? मुझे अफसोस लग रहा है कि एक बारीक राज्य होने के बावजूद यहाँ के पढ़े लिखे मुख्यमंत्री जो होके चले गए, जो भारत के कई देश में इतने पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नहीं थे, उन्होंने भी इतना गंभीर इशू नहीं लिया कि गोवा के राज्य में ट्रांसपोर्ट नगर चाहिए. आमी फोंड्याच्या लोकांनी एक अशें प्रपोज केल्लें की फोंड्या खातीर जो डेरी कडेन जो ग्रावंड आसा तो ऑलरेडी एक्वायर करचो अशें एक फोंड्या क्रिडा प्रेमींनी एक लेटर दिल्लें, एक रिप्रेजेंटेशन दिल्लें गव्हर्मेंटाक. मग त्याचेर आज स्टील लेट 4.5 वर्सां जालीं तरी तेचेर कांयच विचार जालो ना. 2-3 वर्सांचें जर एक हांव पळयत जाल्यार अशें दिसता की कांय इश्यूज जे कांयच अनएटेंडेड उरिल्ले ताचेर खंय तरी लक्ष केलां. पण आमचे आयज गटारां ओपन आसा, ताका फातर मागलेले, फातर अजून मेरेन आमकां पावले ना. तशें आहा. सकाळ फुडें सगळे 5:30 वरांचेर हांगा एक जाताले ग्रावंडार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्साचेर. जर सकाळ फुडें वच जाल्यार काळोख आसतालो थंय आनी ते ग्रावंडार लायटीची फॅसिलिटी मात सुद्दां नाशिल्ली. ह्या लायट नाशिल्ल्या कारणान थंय बारीक बारीक जिवां सुद्दां वयर सरतालीं. हेजो अनुभव आमी घेतलेलो आसा. आनी अजून पर्यंत तेजो लायटीचें काम थंय कांयच जाल्लें ना. तेन्ना म्हाका सुद्दां हांगा दिसता की आमदारान हें काम फुडें सुद्दां जो आमदार आतां आसा ते आमदार भायल्यान ज्यो गाडी येता आनी त्यो गाडी येतात ते कारण त्या ड्रायव्हर जावं ते कोण आसा ते 15-15 दीस ते गाडयेक चलयले आसा तांकां हांगा आनी संडासाक जावं बाकीचे गोश्टी वचपाक तांकां पर्याय ना तेजे. मग ते रस्त्या कुशीक सगळे हे करता. ही घाण ही चालली आसा. सेवरेज सिस्टम ही आसा ही अजून इम्प्लिमेंट जावूं ना, अजून चालू जावं ना. आतां आमी पळयता आमच्या कांडेपार वाठारांत नियर बाय हॉटेल आमिगोस आनी तेच परी दवळी बायपास जे हायवे जे रोड्स केल्ले आसा सरकारान, जे ट्रकवाल्यांनी ऑक्युपाय केल्ले आसा, एंड दॅट इज पॉजिंग अ डेंजर फॉर द रोड युजर्स. तुमकां खबर आसतली की वयल्या बाजारांत येदे व्हडले मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदलेले आसा, ताजें कांयच प्रॉपर युटिलायझेशन जावना अजून. आतां ते कशे प्रोजेक्ट खंयच्या हातून दृश्टीकोनातून बांदलेले, कोणाक थंय हें करपाचें आशिल्लें तें आमकां कांयच खबर ना. पूण दुर्दैव आमचे इतले फोंडेकारांचे की अजून ते शिफ्टींग जावना. म्युन्सिपाल्टीक विचारल्यार म्युन्सिपाल्टी म्हणटा की आमकां अजून तेंच्यांनी हँडओवर करुना आनी बरेचशे कॉम्प्लिकेशन. तो एक व्हडलो प्रॉब्लम. दुसरो प्रॉब्लम आसा पार्किंगाचो. पार्किंगाची इतली फोंडेकारांक समस्या आसा, इतल्यो गाडयो वाडलेल्यो आसा. ट्रॅफिक मॅनेजमेंट पार्किंगाचे कांयच अजून समस्याचें निवारण जाल्लें ना. दुसरे गोरवांची समस्या. भटके गुरवां किंवा कुत्रे अशे जर स्ट्रे कॅटल्स आनी स्ट्रे डॉग्स जर पळयले आमी कितलेशे प्रमाणात, ताच्या प्रमाणात कितें जाल्लें आसा की गार्बेजीची बिन्स आसता थंय गोये वता, ते सगळे भायर उडयता. परत तांचे सगळे गोबर आसा तो सगळे शॉपकिपराच्या फुडल्यान पडलेलो आसता. आनी हे सगळें कोणी करपाचें? बरेच वेळा आमी जेन्ना लोकां कडेन विचार करता की बाबा फोंड्याचें एडमिनिस्ट्रेशन कशें आसचें किंवा कशें जावचें, तो लोक म्हणटा की आमी फोंड्या आतां 15 वर्सां फाटल्यान आसा अजुनी. सगळ्यांनी आपापले विचार मांडले, पूण म्हाजो विचार आसा तो सुरक्षतेचेर. आमी आतां बायलां भायर सरतना आमकां अशें भंय दिसता की आमी भायर सरता ते आमी सुरक्षीत घरा पावतलीं काय ना. पयलीं म्हणजे बायलांक सुरक्षता जाय. आतां म्युन्सिपाल्टी जावं पंचायत ते लोकांक कचरो हाडपाक दारोदारी धाडटात. ते कचरो व्हरपाक येता, पूण एक दीस येता 8-8 दीस येत ना. कचरो थंयच कुसता. तुमकां भायर कोणी उडोवपाक लायल्लो काय म्हणून ते विचारता. पूण थंय दवरल्यार ते उंदीर येता मातले ते वाट लायता. म्हणजे आमी कितें करपाचें? कचरो खंय तरी उडोवचो. प्रुडंटाचे मतदार राजा डिबेटी वेल्यान लोकनामो माळेंतलो हो फोंडेच्या मतदार राजाचो लोकनामो असो एक एक करून 40 मतदारसंघाचो लोकनामो प्रुडंट रिलीज करता.
ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. तुयेचे इलेक्ट्रॉनिक सिटी लागसार एकस डिफेन्स अँड एरोस्पेसान सरकारा कडेन 50 एकर जमीन मागल्या म्हणून मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया कडेन उलयला. थंय खंय 2000 लोकांक तरी रोजगार मेळटलो. बीजेपीचो संस्थापक दीनदयाळ उपाध्यायाचे जयंतीक 100 वर्सां जातात. त्या निमतान बीजेपीन समर्पण दीस मनोवप सुरू केला. एकच म्हणून जी डिफेन्स आणि एरोस्पेस मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी आसा ती 50 एकर जागा आमचे कडेन मागता. आमी सादारणपणे तांकां दिवपाची जी आमची इलेक्ट्रॉनीक सिटी आसा EMC इलेक्ट्रॉनीक मॅन्युफॅक्चरींग क्लस्टर ॲट तुवें तांचो थंय पविलियन असलो. They had specifically and especially invited the team of the Goa government. And we attended that, we visited them. आणि साधारणपणे जे 4 अँकर युनिट्स थंय आसतले भितर एकच ही एक आसतली. जॉब बेनिफीट साधारणपणे तिच्या माध्यमातून एक 2,000 जॉब्स जातले. 2,000 फ्रॉम ITI टू IIT अशा पद्धतीन. मिडियान मुख्यमंत्र्या कडेन पोस्टल मतांचो विशय काडलो. गोंयकार खंय मतां कशींच विकपाचे नात. सायलंट वोटरांचो बीजेपीक फायदो जातलो. आज खंयच्या तरी पेपरार हांव मानण्यात असलें करता म्हणून म्हजेरूय आसा. हांव इलेक्शन जाल्या नंतर हांव 1-2 दीस सोडल्यार हांव कायम भायर आसा. हांव बेंगलोर आसलो, हांव दिल्ली आसलो, मुंबय आसलो. त्यामुळे इलेक्शन कमिशनान जो शेड्यूल ठरयलो तातूंत पयले फावट हांगा एक सादारणपणे 1-1.5 म्हयन्याची गॅप मेळ्ळ्या. त्यामुळे असल्यो अफवा ह्यो निर्माण जातल्यो. काही प्रमाणात तथ्यय आसूं शकता. पूण गोंयची जनता ही सुशिक्षीत आसा. म्हाका दिसना कोण मत विकीत आसा. आणि सुशिक्षीत म्हणजे जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसात ते कित्याक करतले. तांकां पयरच्यान 7 पे कमिशनूय लागलां मरे. त्यामुळे ते आतां मत कित्याक 2,000 आणि 3,000 विकतले. सायलंट वोटींग म्हणजे झगडी जावंक ना म्हणून सायलंट वोटींग, बोवाळ जावंक ना म्हणून सायलंट वोटींग. इट इज अ गुड सायन. लोकशाही निकोप जाता हे तेचें चिन्ह. पयले फावटी गोंयांत अशी निवडणूक जाली. प्लस पॉयंट फॉर पार्टी ऑफकोर्स, पूण मोर दॅन दॅट इट इज अ प्लस पॉयंट फॉर द सोसायटी. इट शोज द रिफ्लेक्शन ऑफ द लिटरसी इन द कम्युनिटी. गोंयचो समाज, गोंयची जनता ही सुशिक्षीत जाल्या हे तेचें द्योतक आसा. पुणेटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश खाडी आनी शिरीश कुंकळकर. एक ब्रेक.